186 पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच 22 ऑगस्टाक निश्चित जातात। सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाण उत्तर गोंयांत पेडण्या 9 पंचायती तातूंतले 90% खंय आमदार प्रवीण आर्लेकारा कडेन, मांद्र्याळ 9 पंचायती खंय मगोचो आमदार आणि बीजेपीच्या आदल्या आमदारा मदीं टक्कर, बार्देजांत थिवी 8 पंचायती तातूंतली 1 विरोधका कडेन जाल्यार उरिल्ले 7 मंत्री निळकंठा कडेन, कळंगुटात महत्वाची कळंगूट पंचायत जोजफ पॅनला कडेन, उरिल्ले 3 पंचायती आमदार लोबो कडेन, शिवोले काँग्रेसीच्या आमदाराचे वर्चस्व, सगळे खंय दिलायला लोबो कडेन, हळदोण्या 6 पैकी 2 काँग्रेसी कडेन 4 बीजेपी कडेन, साळगांवां 6 पैकी आमदार केदारा कडेन 4 आणि बीजेपी कडेन 2, परवरेच्या 3 पंचायतीतले 2 बीजेपीक जाल्यार 1 अपक्षा कडेन, सांत आंद्रे 1 पंचायत आमदार विरेशाच्या ताब्यात, हेर कडेन खंय विरोधक, 70त वाळपय आणि पर्याच्यो लागीं सगळ्योच पंचायती विश्वजीत आणि देविया राणे कडेन, साखळेच्या चडशा पंचायतीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे वर्चस्व म्हूण सुत्रां सांगतात। दिवचले 1 अडवलपाल सोडल्यार बाकीच्यो 4 अपक्ष आमदार दोतर शेटये कडेन, मयेच्यो चडश्यो पंचायती खंय बीजेपी कडेन, कुंभारजुवेचो आमदार राजेशा कडेन करमळे आणि कुंभारजुवे पंचायती आसात, उरिल्ल्या 5तले 3 पंचायती आपल्या वटेन करपाचो खंय आमदाराचो यत्न चल्ला। दक्षिण गोंयांत विधानसभेत बीजेपीक फावो तशें यश नासले तरी पंचायत पावण्यार चित्र पळोवपा सारकें। काणकोणच्यो सगळ्यो पंचायती खंय बीजेपी कडेन, पैंगीण पंचायतीत खंय आमदार तवडकराची घरकान सरपंच म्हूण सुत्रां सांगतात। सावड्डे मतदारसंघातल्यो सगळ्यो 7 पंचायती बीजेपीचो आमदार गणेश गांवकारा कडेन, धारबांदोड्यांतली खास खबर, विधानसभेक गणेश गांवकारा आड एमजीचे टिकेटी लढपी बालाजी गांवस आता धारबांदोडा पंचायतीत आमदार गांवकाराच्या पॅनलाचो खंय सरपंच। दाबाळ किर्लपाल पंचायतीत 75 वर्सांची रुक्मिणी गांवकार सरपंच जाता म्हूण चर्चा चल्ल्या। सावड्डे पंचायतीत सरपंच खंय चिन्मयी नायक, मात उपसरपंचाक दोगां मदीं फायट। बाणावलेच्या आमदारान पंचायत निकाला उपरांत पॅनलाचेर दावो करूंक ना, सगळ्या पंचायतींक एकठांय वावुरपाचो उलो मारिल्लो। सरपंच उपसरपंच 22 ऑगस्टाक दनपार मेरेन निश्चित जाव येतात। वेंचणुके पयलीं पॅनल कोणाचे असले तरी वेंचणुके उपरांतचे चित्र मात वेगळे। आता सरपंच उपसरपंच कोणा वटेन वतात ते पळोवप म्हत्वाचें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।